पंगरा डायरेक्ट टुरिस्ट थंयसर गेले इलिगली थंयसर चालू आशिल्लें सो अजून असले एक्टिविटीज थंयसर चालू ऑलरेडी पोलिसेन योग्य ते ॲक्शन घेतला, टुरिझम डिपार्टमेंटानं योग्य ते ॲक्शन घेतला. ॲज ही गोज टू द प्रोसिजर्स ऑफ द थिंग्स नेग्लिजन्स वॉट इज टेकन ताजे वॉटर स्पोर्ट लायसन्स कॅन्सल केल्लें आसा. पूण हें म्हाका दिसता जबाबदारी ते एसोसिएशनाक घेवची पडटा हू आर गिवींग दीस पार्ट बिकॉज क्रिएट्स अ रॉंग प्रेसिडेंट. तो ट्रॅजीक इन्सिडंट जो जालो तो इट वॉज अ इन्सिडंट, बट एट द सेम टायम responsibility of these particular associations which have been mandating their people in terms of safety म्हाका दिसता बऱ्या तरेन अजून इम्प्रुवमेंट गरज आसा. हॅव टू डिरेक्टर टू फर्स्ट सस्पेंड एट द सेम टायम कॉल द वॉटर आतां असेंब्ली आज सोंपली सो वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक आपोवन अगेन मॅन्डेटरी कितें जाय म्हाका दिसता सर्टन एडवायजर एंड सर्टन थिंग्स वी वील हॅव टू रीलूक एट वीच हॅव ऑलरेडी टोल्ड द डिपार्टमेंट कित्याक एवरी टायम दे टेक इट फॉर ग्रांटेड घेता शेवटी ते टुरिस्ट रिजन मागीर पळोवया. Losing a life is a life. It's to be looked at very seriously. ज्या पद्धतीने असेंब्ली कटेल सोंपली असेंब्ली आनीक लोकांचे आमदारांचे कितले प्रश्न आशिल्ले डिस्कशनाक कशें पळयतात? Government is a continuous process. जे विषय आसा has come out because of the elections and the code with discussion in the house. So जे appropriation आज bill pass जाला ताज्या CMन ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की आनी एक सेशन घेवया म्हणून समवेर इन ऑगस्ट और सप्टेंबर. सो इट इज वॉट एवर क्वेश्चन्स आर देर आय थिंक एज फार एज माय डिपार्टमेंट्स आर कन्सर्न वी बीन कंटिन्युअसली विथ द पीपल विथ द स्टेक होल्डर्स विथ द इंडस्ट्री आनी ते कंटिन्युटी चालूच उरतली. कन्सर्न्स रिगार्डींग डिमांड आमी राविल्ले की आमचें कितें आसा तें उलोवपाक जशें ऑपोजिशन रावता प्रश्न विचारपाक हांवूय राविल्लो म्हजे 18 तरी डिमांड आशिल्ले. So I wanted to give the flow of where we are in IT, what we are doing in IT, what we are doing in tourism, what we have done, how central government has been instrumental in supporting tourism, how Chief Minister has been working together on these particular aspects. खुबशे गजाली आमी उलोवपाचे आशिल्ले ते आमच्या कडल्यान उरले न्ही. Where the people of Goa need to know what exactly has been done and what we'll look at. So आता ते असेंब्ली फुडें तेन्ना पळोवपाचें. आता because of elections whatever has been done is in the way it has been decided in the house. सकाळी दिगंबर कामतीन म्हणलेले जे सेशन आसा ते चलता अरे स्पिकरान डिसायड केले इट इज इन द हाऊस. आय कॅन्ट कॅरी द डिस्कशन्स आउटसाइड द हाऊस. हांवें फक्त म्हज्या बाबतीन म्हज्या आमच्या डिमांड आनी हाज्या बाबतीन सांगलें ते स्पिकरान सांगलें दॅट स्टँड्स न्ही आनी इज गॉन बाय द रूल. सिलिंडर शॉर्टेज कितलो फटको बसला? सिलिंडर शॉर्टेज अजून पर्यंत आमकां ज्या तरेन एक्सपेक्ट केल्लें ताजे पेक्षा म्हाका दिसता बरें आसा आमी. बट द इशू इज अ कन्सर्न बट इट्स अ वॉर सिट्युएशन. So ह्या विकान वॉर सोंपलो जाल्यार थिंग्स कम बॅक. अदरवायज प्रोएक्टिवली इट इज नॉट ओनली गोवा, it is the country which needs to look at. We are still in smaller volumes. Tourism states like Kerala and other areas still have bigger concerns. So collectively, I think center is already talking, CM is talking. So I think we will resolve that issue. Whatever. Goa is a major tourism state. Thank you, sir.